मोगाच्या बाबा भणीनू एक दीस एक भुरगो आपल्या शेपायक मेळूंक भायर सरलो. तो शेपाय पयस रावतालो. एक व्हडली धाकटुलें दोंगुल्लें घर आसलें. ताणें आपल्या हातांत एक पिशवी घेतली, व्हडली पिशवी, आनी पिशवीन ताणें एक आपलें पुस्तक घातलें आनी थोडे मोळांत एक फातर, हे फातर शेपायक दिवंक. तो चलत लागलो आनी ओट वाटेर तो थकलो आनी तो थोडो वेळ थांबलो विसव घेवंक एका झाडा खाला. ताचो बापूय ताका सोदूंक लागलो, अरे म्हाजो भुरगो खंय गेला. आनी त्याच रस्त्यान तो चलोवंक लागलो आनी बापायन ताका ह्या झाडा खाला विसव घेतना पळयलो. बाबा तूं खंय वता? ताणें विचारलें, हांव म्हाज्या शेपायक मेळूंक वता, हांव थकलां, म्हाका दिसना हांव अर्दी वाट उरल्या ती म्हाका चलोवंक जातली. तेन्ना बापाय ताका म्हणलें, उठ, तुजो हात हांव दवरता, तुजी पिशवी म्हाका दी, आमी दोगूय चलून शेपायक मेळूंक या. मोगाचे बाब भणीनू, आज आमी ह्या दिसाची वाचपां चिंतन आयकल्यात. हे वाचपाक एक खास संदेश दिता. देव आमकां केदीं साणिना, तो आमकां आपणाशी आपयता विसव घेवंक, शांती घेवंक आनी समाधान घेवंक. पयलीं वाचपान आमी आयकलां इस्रायल पोरजेची खबर. इस्रायल पोरजा बाबुलोन गांवांत जायते वर्सां कैदी आसल्यात आनी तेव्हा ताची सोडवण केल्ली आनी ते परतून जुडा गांवांत आयिल्ले. गांवांत येतकच तें पळयलें हो गांव एकदम निसून जाला, घरदार मोडल्यांत आनी तें कांयच ना. हे वेळार प्रवादी जाका सांगता, सरस्पोरी सगळी नव्यान बांदतलो. तो येतलो न्हय एक व्हड पदवीन पण ल्हानविकायेन. तो येतलो न्हय व्हडल्या घोड्याचेर बसून पण गाडबाचेर बसून. खरेंच अशें जालें. जेजू आयलो न्हय व्हडविकायेन पण ल्हानविकायेन येवन आमचो सांगात दिवन सगळीं ओजी घेवन तांणी आमची सोडवण केली. सुबोतमना आयकलां जेजू म्हणटा, तुमी म्हजेशी येयात. जी ओजी तुमच्या खांदार आसात ती म्हज्या खांदार घालात आनी येवन विसव घेयात. कसली जायत जी ओजी आमच्या खांदार आसात वेगवेगळी. जायत पडे आवय बापूय म्हणटात म्हाजी भुरगीं आमचें आयकनात, ते व्हड जाल्यात, आमकां जाय शिकयतात. वो आमचो धाकलो पूत 2 दीस आखो दीस आसा मोबायलाचेर. वो आमची भुरगीं बालिका आसात ती मिसाक वचनात, तुमी देवाक सोडला. अशें वेगवेगळी ओजी आमच्या खांदार आसात. जेजू म्हणटा, सगळीं ओजी म्हजे घालात, हांव तुमकां विसव दितलो. कसलो विसव जायत? हो शांतीचो आनी खुशालकायेचो. जेन्ना आमची सगळीं ओजी देवाच्या हातान घालता आनी ते म्हणटा, सायबा तुवें म्हाका ही भुरगीं दिल्यात, ती हांव भुरगीं तुका भेटवयता, तूं ताका राख सांबाळ. अशें आमी 2 दीस मागणें कोत्ता तेन्ना आमच्या काळजाक शांती मेवता. बाबणीनो, आजच्या मिसाच्या वेळार तुमी हांगा आयल्यात, तुमची ओजी आसतलींच. ही सगळीं ओजी, सगळें कोश्ट, दूख आमी देवाच्या हातान घालुया. आनी जसो त्या बापायन आपल्या पुताक हातांत दवरून शेपायच्या घरांक व्हेलो, तसोच आमकांय आमच्या हाताक धरून ही सगळीं ओजी पयस करतलो. हीच कृपा आमी ह्या मिसा पेटीन देवा लागीं मागुया.